युवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. वेळसाव ग्रामसभेत चक्रीवादळ अलर्ट टॉवराक खर विरोध. थळाव्यांक दिल्ले गाडे भायल्या लोकांक चलोवपाक दिल्ल्यान जालो बोवाळ. जीएमसीच्या भायर पार्किंग जाला त्रासदायक. पार्किंग खातीर जाग्याचो उणाव. जागो नाशिल्ल्यान लोकांक बस स्टॉपाचेर रस्त्याक कुशीक लावच्यो पडटा गाडयो. हॉस्पिटला भायर चल्ला घुसपा गोंधळ. गोंयच्या कांय वाठारांनी आयतारा गडगड घालीत पावसान लायली हजेरी. फुडल्या 3 दिसांक गडगड घालीत येवपाची शक्यताय. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. जीएमसी राज्याचे सगळ्यात मुखेल हॉस्पिटल जे राज्यात उच्च दर्जाच्या भलायकी सेवे खातीर सक्षम असलेले हॉस्पिटलां पैकी एक आसा. थंय फाटल्या जायत्या वर्सां सावन पार्किंगाची समस्या चालूच आसा. पार्किंग खातीर जागो पावनाशिल्ल्यान हॉस्पिटलांत येतल्यांक तांच्यो गाडयो रस्त्याच्या कुशीक वा बस स्टॉपाचेर उब्यो करच्यो पडटात. पळयात. जीएमसी कॉम्प्लेक्सात चडशी पार्किंग सुवात डॉक्टरा खातीर राखीव आसता, जाका लागून हॉस्पिटलांत येवप्यांक हॉस्पिटलाच्या भोंवतणी पार्किंग मेळप अशक्य जाता. पार्किंग सुवात नाशिल्ल्यान लोक आतां बस स्टॉपांचेर गाडयो पार्किंग करतात, जाका लागून बसी रस्त्यार उब्यो करच्यो पडटात, जे बसींतल्यान देवपी वा चडपी लोकांक आनी फाटल्यान गाडी घेवन येवपी प्रवाशांक धोको निर्माण करता. आतां हांव आसा परत एक फावट बांबोलीम जीएमसी हॉस्पिटलाच्या ऑपोजीट फ्रॉम मारगांव टू पेंजीम बस स्टॉपाचेर. आनी लास्ट टायम हांवें ऑथॉरिटीच्या एटेन्शनान हाडलेली हिंगा बस स्टॉपाचेर गाडयो पार्क केलेल्यो आहा आनी हिंगा पळय लोक जायतो बस स्टॉपाचेर आसा. जाल्यार ह्या बेकायदेशीर पार्किंगाचेर कसलीच कारवाय जायनाशिल्ल्यान पुलिसांनी ह्या विशया बाबतीत दोळे धांपिल्ल्याचें दिसून येता. हे पळय बस स्टॉप फ्रॉम मारगांव टू पेंजीम आनी हिंगा बस स्टॉपाचेर सगल्यो गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा. एज पर द मोटर व्हेकल एक्ट 122 the driver should not park their vehicle in the dangerous position. They have to be fined. हिंगा पळयत जाल्यार पॅसेंजरांनी मोदें रस्त्यार येवन रावचें पडटा, कित्याक सगल्यो गाडयो हिंगा पार्क केल्ल्यो आसा, वीच इज कंप्लिटली इल्लीगल, ब्रेकिंग द लॉ. लोकल कॉमन लोकांक फकत तालांव दिवपाक रस्त्याचेर आसा, पूण हिंगा ऑथॉरिटीज आख्खी निल्लेली आसा. हिंगा ती बसीचो कसलोच गुन्यांव येवना, कित्याक तांकां सायडीक घेवपाक आनीक चान्सूच ना, कित्याक सगल्यो गाडयो पार्क केल्ल्यो आहा. आनी ऑथॉरिटी फकत 2 व्हिलर्सांक रस्त्याचेर विदावट हेल्मेट तांकांच तालांव दिवपाक भोंवलेले आहा. 4 व्हिलर्सांक कोण एक्शन घेयना तेंचे, वीच इज कंप्लिटली ब्रेकिंग द लॉ एज पर द मोटर व्हेकल एक्ट 122. गोवा 365 खातीर बांबोळेच्यान विन्संट रोजारियो. आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत चक्रीवादळ अलर्ट टॉवर उबारपाक वेलसाव ग्रामसभेच्या लोकांनी खर विरोध केलो. थळाव्यांचे गाडे काडून भायल्यांक चलोवपाक दिल्यात हो विशय लेगीत चर्चेक येयलो. थळाव्यांच्या विरोधा उपरांत वेलसाव पाळे इकोरसीम ग्रामसभेन चक्रीवादळ अलर्ट टावर न्हयकारपाचो ठराव केलो, पूण थळाव्यांनी ह्या टावर्साच्या विरोधा फाटले कसलेच विशेष कारण दिवंक ना. आयकात थळाव्यांचे म्हणणे. सायरन एक सायरन हे येवपा आहा आमचे येळेर टावर येवपा आहा. सो हो टावर लोकांगेले प्रश्न जाला की तो टावर नाका. सो हेजेर डिस्कशन जावन तो एक रेजोल्युशन पास जाला की टावर नाका म्हूण थिंगा येळेर. हे लोकांगे ऑब्जेक्शन आहा आनी ते तांकां नाका जाल्यार सरपंचान म्हणलां लोकांक नाका जाल्यार आपल्याचें कांय ना. सो हें घेयलां, रेजोल्युशन घेयलां तो टावर नाका म्हणून. डिजास्टर टावर, सुनामी, सायक्लोन बी येत तो टावर लोकांक अपोज केला, नाक म्हणून सांगलें. सो आमी रेजोल्युशन घेयलां तो टावर आमकां नाक म्हणून. थळाव्यांक वाटप केल्ले साबार गाडे स्थलांतरितांक दिला तो विशय लेगीत ग्रामसभेन उखलून धरलो. मान्यताय रद्द करपाचेर लेगीत आस्पाव आशिल्ल्या स्थलांतरितांक स्टॉल भाडे तत्वाचेर दिवपी लोकांचेर खर कारवाय करतले असो निर्णय घेतला. आमी हँडकार्ट आमगे गोंयकारां हें इश्यू करतले, हँडकार्टां लायसन्स ते थोडे गोंयकार आमगेले ते दुसऱ्यांक चलोवपाक दितात. ते ग्रामसभा लोकांक सांगिल्लें ते दुसऱ्यांक चलोवप दिवपाक जायना.
ते आमच्या गोंयकारांनी चलोवपाचे. गोंयकार म्हणजे आमच्या विलेजेसान चलोवपाचे. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आयतारा जाल्ल्या बाणावलेच्या ग्रामसभेत वेस्टर्न बायपास उड्डाण पुलावरवीं बांदपाचेर आनी प्रक्रिया केल्ले सिवेज उदक साळ न्हंयेत सोडपाचेर चर्चा जाली. युएनाचो शाश्वत उद्दिश्ट ह्या विशया अंतर्गत समस्याचेर चर्चा जाली, जंय सदस्यांनी ह्या प्रकल्पाचो पर्यावरणाचेर कसो परिणाम जातलो हाचेर उजवाड घातलो. संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत उद्दिष्टाचेर बाणावले आयोजीत केल्ले विशेष ग्रामसभेत वेस्टर्न बायपास उड्डाण पुलावरवीं बांदप आनी प्रक्रिया केल्ले सिवरेज उदक साळ न्हंयेत सोडप ह्या दोन मुखेल विशयांचेर विशेष लक्ष केंद्रीत करून चर्चा जाली. गांवा खातीर पर्यावरणाक फावो तशें भविष्य निर्माण करपा खातीर ग्रामसभेन 3 मुखेल विशयांची निवड केली. बाणावलेची आदली सरपंच रॉयला फेर्नांडिसान म्हायती दिली. क्लीन अँड ग्रीन विलेज. Clean and green village म्हणजे होगत waste management नो. When we saw the sustainable goal which was defined or stipulated in this, we saw that we were working towards clean water and sanitation. So under clean water, we want to protect our groundwater table, and that the main thing is protecting river Sal, which is also a source where groundwater will be replenishing through it. So we have proposed and we have decided that we are going to still work against the proposed pipeline which is going to discharge the sewage treated water into River Sal. And here if we say talk about consumption, agriculture is also a source of food. And we have seen that the western bypass is going to destroy the wetlands, destroy the agricultural lands. And here we have decided that we are going to take up this issue where our demand for still continues. The stills, if they go, or when we have stills, the flood plains will be protected, agricultural activity will be continued, and we will be able to sustain the livelihood of the people. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पणजे ते भांबोळी मेरेनच्या NH66 हायवेच्या रस्त्यार सिग्नलाक लागून जावपी कोफुसावाच्या अवतिकायेचेर गोवा 365 उजवड घातल्या उपरांत राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या बाबतीत थोडी दखल घेतल्या अशें दिसता. पळयात. पणजे ते बांबोळे ह्या NH66 महामार्गाचेर चुकीच्या जाग्यांचेर चिन्नाचो तकटो लायिल्ल्यान हो मुद्दो गोवा 365 नदरेक हाडल्या उपरांत राज्यांत अधिकाऱ्यांनी आतां ह्या सायन बोर्डाचेर कोपडो घालून ते धापून दवरल्यात. ड्रायव्हरांक दिका दाखोवपा खातीर लायिल्ले हे सायन बोर्ड प्रवाशांक दिका दाखोवचे बदलाक तांकां आनीक घुस्पोवन उडयताले. Now today I am over here at the Bamboli Athletic Stadium, and last time we had taken up the issue of NH66 highway of the signboard, and the impact is come, and you have seen most of the signboard are covered. But with this I will take the issue from Panjim bus stand till Bambolim Holy Cross, how the NH66 is safe for the public, for the two-wheelers and the four-wheelers. गोवा 365 खातीर बांबोळेच्यान विन्संट रोजारियो. पंचायतीच्या वेंचणुकेक एक म्हयनो उरला आसतना प्रभाग आरक्षणाचो मुद्दो गाजपाक लागला. आयतारा सांकवाळेच्या थळाव्यांनी कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाजाची भेट घेवन वार्ड 1 अनुसूचित जमाती खातीर राखीव दवरचो अशी मागणी केली. पळयात. सांकवाळे पंचायतीच्या प्रभाग 1त ST आरक्षणाच्या मागणे खातीर गांवकारांनी कुट्टाळेचो आमदार आंतोनियो वाजाक निवेदन दिलें. थळाव्यांनी सांगलें की पयलीं प्रभाग 1 हो सदांच ST खातीर राखीव आसतालो, पूण 2017च्या पंचायत वेंचणुकेक सांकवाळे गांवांत STचें आरक्षण जावंक ना. पयलींच्या आरक्षण पद्दतीची पुनरावृत्ती जावची न्हय आनी ह्या फावटी प्रभाग 1 ST समाजा खातीर आरक्षीत करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. फाटलीं 25 वर्सां रिजर्वेशन आसलें. जेन्ना आमचो मोवीन भाव MLA जावन गेलो एक मतदारसंघाचो, तेन्नाय आमकां केन्नाच इंडस्ट्री जावंक ना. सडनली 2011 सेन्सर जालें. तेन्ना सेन्सराचेर आमकां सांकवाळ पंचायतीन ST पॉप्युलेशन आहा म्हूण डिक्लेअर जालें. 2012 इलेक्शन जालें. त्या टायमार आमकां रिजर्वेशन दिलें तेणी
लोक आसा म्हणून. आनी सडनली 17 सेन्सरूय जावना परत. तेन्ना तेणी आमचे 17 रिजर्वेशन काडून उडयलें. उपरांत आमी आमचे पंचायत डायरेक्टर, इलेक्शन कमिशनर एका मेळ्ळे. बाब आमचो सोंपलोलो पिटर हेणें आनी आमचो MLA हेणें त्या टायमार आमकां हेल्प केलें. आतां सद्याक MLA आहा तेणें. पूण तेन्ना इलेक्शन जालें म्हणून काबार जालें आनी पंचायत ऑफ डायरेक्टरान आमच्या कमिशनराक बरयन दिलें की सुटेबल पॉप्युलेशन सांकवाड्यान आसा म्हणून. तर तेका लागून आमी मागता जें आमचें रिजर्वेशन आसलें तें आमकां परत दिवचें. कित्याक आमी हे गांवचे भुमिपूत्र सांकवाडचे. आमी हिंगा 300-450 वर्सां देखून ह्या गांवांत रावन काडल्यात. उपरांत आमकां दुसरे आमी भायले लोक येले तेंचेर एगेन्स्ट ना, पूण आमचो रायट आहा तो काडून तांकां दिवचो न्हू. आमचो रायट कितें आहा तो आमकां दवरप. फाटले फावटी 2017 आमी सदांचे भाशेन एक वर्ड रिजर्व आसतलो म्हूण समजलें, पूण निमाण एक दीस आहा म्हटल्यार ऑल ऑफ सडन रिजर्वेशन ते एसटी कोरनासतना OBC करून उडयलें. आनी मागीर एवढेन इलेक्शन प्रोसेस कॉमेस जालो आनी आमकां टायमूय ना. टायमूय आनी ते कोर्टान स्टे वाडपाचो पयशांचो वेपार. सो सबसिक्वंटली तेच्या फाटल्यान आमी इमिजिएट प्रोसेस स्टार्ट केल्लो बाबा अगोस्तिनान. ते स्टेट इलेक्शन कमिशन मागीर ST कमिशन हेंकडच्यान हो सगळो फॉलोअप केला. फॉलोअप करून मागीर तो तुमकां सांगतलो. पूण आतां आमी पयले सुवातेर आमकां चड खुशी भोगता. आमच्या समाजाचो बाब एंथनी वाज बरो कोश्टी मनीस, बारीक समाजा पासून काम करपी मनीस. आयज कुट्टाड्यान ताणें हिस्ट्री केल्ली आसा. फर्स्ट टायम आफ्टर इंडिपेंडंट ही कॉन्स्टिट्युएन्सी जाले तेन्नासून पयलो एक आमच्या समाजाचो मनीस MLA म्हणून जावन आयज असेंब्लीन पावलो आसा. आनी आमकां एकदम कॉन्फिडंट आसा बाब आंतोन वाज जो आमचेर सांकवाड पंचायतीन जो म्हाका दिसता इनजस्टीस जाल्ली आसा हेचेर तो आपुणूच त्या समाजाचो एक मनीस म्हणून लक्ष घालून म्हाका दिसता तो आमचें हें रिजर्वेशन जें पयलें आसलें एक आमी 2 म्हणून एक आसलें तें कंटिन्यू जावपाक जाय. आमदार आंतोन वाजान ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्री आनी संबंधीत अधिकाऱ्यां कडेन उलयतलो अशें सांगलें. तांचो रिक्वेस्ट आसा आनी ताणें म्हाका एक रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा. हांव हाचेर चवकशी करून जे आमचे डिपार्टमेंट जे लागता जावं पंचायत मिनिस्टर जावं डायरेक्टर ऑफ पंचायत, गोवा कमिशन, तशेंच गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशन आनी आमचे गोंयचे CM आसात. हें जें रिप्रेजेंटेशन म्हाका दिलां तें हांव ताचे फुडें पर्सनली वचून अपॉयंटमेंट घेवन आनी ताचे लागीं डिस्कस करतलो. आनी जाता ते भाशेन जे आमचे सांकवाडे विलेज पंचायत आसा तांकां रिजर्वेशन मेळपाक हांव म्हजे जाता ते भाशेन तांकां हेल्प करून तें रिजर्वेशन करून घेवपाक हांव वावुरतलो. गोवा 365 खातीर सांकवाळेच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत फामाद आशिल्ले शिरदोन वाठारांतले पेजेचे फेस्त आयतारा लोकांच्या उपस्थित व्हडा उमेदीन मनयले. ह्या फेस्ताचें खाशेलेपण म्हळ्यार पुराय गोंयचे लोक ह्या फेस्ताक येवन पेजेचो आस्वाद घेतात.
फाटलीं 2 वर्सां कोरोनाक लागून गोंयचे पारंपारीक सण बंद आशिल्ले. आयतारा शिरदोना वाठारांत पेजेचे फेस्त मोठ्या दबाज्यान बँड लावन मनयले. गांवचेर पेजेची पिडा केन्नाच येवंक जायना ह्या निमतान गांवांत 7 मडक्यांनी पेज करतात लोकांचो एकवट आनी एकचार ह्या परबेचो मुखेल हेत. आयकात फादर फ्रेडी ब्रागांजाक. आजच्या दिसाक आमकां सगल्यांक खुशालकायेचो दीस, कित्याक 2 वर्सां फाटीं आमकां ही परब करूंक मेळ्ळी ना कोविडाक लागून. पण ह्या वर्साक आमकां ही उमेदीन करूंक मेळ्ळी. ह्या वर्साक आमचे नवो प्रेसिडेंट ही परब समोरुमतात आनी कितें भाशेन लांब तयारी करून आयच्या दिसाक व्हडा दबाज्यान हें फेस्त आमी समोरुमता. फेस्त हो गांव द ओनर ऑफ द लँड इज डेम्पो. सो डेम्पोन तांचे परंपरे प्रमाणे तांच्या खुबशे तांच्या आज्या पणज्यांनी ही पेज दिवंक सुरू केल्ली. 7 मडक्यो ते पेज करतात आनी 7 मडक्यो ही पेज वांटात वर्सान वर्स. अशें म्हणटात तांचे परंपरे प्रमाणे तांचेर पेज पिडा येवं ना जावचें, कित्याक ह्या गांवचेर 2 फावटी पेज पिडा येयली आनी ह्याच खातीर ती पेज भेटयतात. सो डेम्पो जो ओनर ह्या शिडोनच्या गांवचो, द लँड बिलोंग्स टू डेम्पो, सो ते ही पेज दितात. हेच खातीर हें ट्रेडिशनल फेस्त पेजेचें फेस्त अशें म्हणटात, कित्याक सगलो लोक हे मीस जाल्या उपरांत वेता पेज घेता, जेयता आनी घरा वेता. हेका लागून ते पेजेचें फेस्त म्हणटात. बट पेज आनी आमकां कांयच ना, पेज डेम्पो दिता. डेम्पो आनी तांचे कुटूंब दिता. ही 7 मडक्यो पेज करून ते वांटात. हय, आंगवण्यो कोत्तात, कित्याक हांगासर जायतो लोक येता वर्सभर. मागीर आंगवणी कोत्तात आनी म्हणटात आमी बीक मागतलीं भायल्यान. सो बीक मागतात आनी बिकेक पयशे पडटात ते आमकां हाडून दितात. गोवा 365 खातीर शिरदोनच्यान श्यामचारी. फाटल्या कांय दिसां सावन राज्यांत पावस हजेरी लायत आसा. आयतारा कांय वाठारांनी तो शिरशिल्लो. फुडल्या 3 दिसांक गडगडा सयत पावस येता असो अदमास IMDन उक्तायला. जाल्यार चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतले. पळयात. आयतारा सकाळीं राज्याच्या कांय वाठारांनी बरोच पावस पडलो. जाल्यार 26 एप्रील मेरेन फुडल्या 3 दिसांक तो परत गडगड आनी 40 ते 50 किलोमिटराच्या वेगान व्हांवपी वाऱ्या सयत हजेरी लायतलो असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. जाल्यार 28 मेरेन हलक्या पावसाचो अदमास आसा. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतले. नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. आयज राज्यांत कांय वाठारांनी व्हडलो पावस. फुडल्या 3 दिसांक राज्याच्या कांय वाठारांनी पावस. फुडल्या 3 दिसांक नेटाचें वारें. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस. Namaskar. In the past 24 hours ending at 8:30 a.m. of 24th April, there were rainfall records from almost all stations over Goa. पिछले 24 hours में गोवा के ऑलमोस्ट सारे रेनफॉल मेजरिंग स्टेशन से रेनफॉल का रिपोर्ट मिला और उसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिपोर्ट किया गया पणजी से, जो कि 4 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल था. और सेकेंड हाईएस्ट था मापसा से 3 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल. और बाकी के सारे स्टेशनों में 1 सेंटीमीटर से कम या 1 सेंटीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट किए गए. और जैसे ही आप देख सकते हैं, इन दिस पर्टिकुलर सीजन द रेनफॉल वाज मोस्टली बिकॉज ऑफ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी. और हम यहाँ पे ये रडार इमेजेस के एनिमेशन देख सकते हैं जिसमें दिख रहा है कि हाउ कन्वेक्टिव एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म क्लाउड के फॉर्मेशन कर्नाटका रीजन में स्टार्ट हुआ और कैसे वो मिडनाइट एट अराउंड 1:30 AM को गोवा में क्रॉस हुआ. और हाउ द रीजन्स इन गोवा में जो गोवा कोस्टल साइड में भी इंटीरियर साइड में भी कैसे ये क्लाउड्स आए और कैसे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रिपोर्ट हुआ. और अगर जो सिस्टम के बारे में बोलेंगे जो ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का कारण था, वो जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि देर आर सम ट्रफ लाइक फीचर्स विच आर एक्सिस्टिंग अप टू इंटीरियर कर्नाटका. समटाइम्स इट्स इंटेंसिटी एंड लोकेशन में स्लाइटली चेंज, लेकिन उसका एक्सिस्टेंस है आने वाले दिनों में भी. तो बेस्ड ऑन दैट light rainfall activity at isolated places, light rainfall or thunder shower activity at isolated places is forecasted for Goa state, both north and south Goa districts, even in the coming days as well. आने वाले 5 दिनों में भी गोवा के ऊपर थंडर शावर एक्टिविटी के चांसेस हैं. मे बी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इससे भी कम रहेगा, आज जो मिला उससे भी कम रहेगा, लेकिन लाइट
या मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी आइसोलेटेड जगह पे कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं आने वाले 5 दिनों में भी। और उसका रीज़न है ये ट्रफ जो है ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश से नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका तक एक्सटेंड कर रहा है आज के दिन, और आने वाले दिनों में भी इस ट्रफ का नहीं तो विंड डिसकंटिन्यूटी का जैसे सिस्टम्स गोवा के पास डेवलप होने के इंडिकेशंस है न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स में। तो जैसे हमने डिस्कस किया, thunder shower or rainfall activity is forecasted at isolated places over Goa for the coming 5 days starting from 24th April. और उसके अलावा there are warnings for lightning and winds gusting to 40 to 50 kmph at isolated places for the first 3 days 24, 25 and 26th, क्योंकि उस दिनों में वो सिस्टम का इंटेंसिटी एज पर लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर टेम्परेचर के बारे में बोलेंगे तो टेम्परेचर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव एनी लार्ज चेंज इन द कमिंग 5 डेज। अभी अगर कोस्टल साइड की पणजी की पर्टिकुलरली बोलेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर इज बीइंग रिकॉर्डेड एट अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस। आने वाले दिनों में भी ये 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा कोस्टल साइड में, पर्टिकुलरली स्पीकिंग अबाउट गोवा साइड, आई मीन पणजी साइड। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात। कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी। मेळया परत पळोवपाक गोवा 365। देव बरें करूं।